अलॉंग विथ द CM आणि त्याचबरोबर आम्ही सगळे आमचे पत्रकार भाव आसात बाकी सगळे टॉप ऑफिशियल्स जे आशिल्ले ज्यांचेर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या क्षेत्राची दिल्ली आसा त्यांचे बरोबर एक फॉर्मल आम्ही इन्स्पेक्शन केल्लें आसात कारण हो जो आमचो जो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो कॉम्प्लेक्स जो आसा इट इज अ हेडक्वॉर्टर फॉर द 37th नॅशनल गेम्स वेर सेक्रेटेड गेम आसा भितर जितले एजन्सीज सुद्दां जे काम करतात इन्क्लुडिंग तुमचे एक्रेडिशन म्हणू नाकात ACT म्हणू नाकात बाकी सगळे काही गोष्टी असं म्हणू नाकात ते सगळे काही गोष्टी ह्या हेडक्वॉर्टर्सा वयल्यान सुरू जातले मुखार वतल्यो त्याचबरोबर आणि दोन कडेन आमचे पणजी आसतले हेडक्वॉर्टर एक म्हणजे त्यांचे सब ऑफिस आसतले थंय काही गोष्टी डील करता आणि फातोर्डा म्हणजे तीन कडेन आम्ही सगळे सर्व्हिस आम्ही प्रोवायड करतले एज यू ऑल नो दॅट आमचे ह्या SPM स्टेडियम वयल्यान पहिली गेम जर खंयची जर क्लिक जर जाता जाल्यार ती बॅडमिंटन ऑन 19th ऑक्टोबर प्रायर टू द ओपनिंग सेरेमनी त्या दृष्टिकोनांतल्यान पूर्व तयारी पळोवपा खातीर आदरणीय आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री हे आज इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसात आणि I will definitely say that we all set to host 37 national games to Goa 20. So by 19 this entire work will get finished? Not by 19 we are starting the games, no? We have to finish it by tomorrow, by 14 we are going to supposed to hand over this stadium to the Worleys team. So they are going to work for almost 4-5 days. See, हांव परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हांव सांगता गेम्स ज्यो आसात पयलीं एका कॉम्प्लेक्सान जवळ जवळ 3 गेम्स जातल्यो गेम्साचें काम जें आसात सोडून इन्फ्रास्ट्रक्चर तें लास्ट मिनिटाक सुद्दां तें सुरू आसतलें फॉर एक्झाम्पल आमकां आतां बॅडमिंटन जाले नंतर आमकां दुसरो मॅच जी आसा ती फेन्सिंग आनी हें करपाक फक्त आमचे कडेन 24 hours आसात 24 hours भितर आमकां रातचे रात दीस काम करून आमकां बाय तांचो जो टायम शेड्युलिंग जो आसा त्या टायमा भितर आमकां हे सगळें सेटअप करून आमकां दिवपाक जाय सो ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मॅचीस ज्यो आसात पळय न्ही त्यो लायव्ह ब्रॉडकास्टिंग जातले ऑन DD स्पोर्ट्साचेर आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान टायम आमकां हें करपाक जायना एक्सेप्ट द फॉर्मल इनॉग्रेशनाक जो टायम जो आसा प्रायर टू द 30 minutes वी आर गोइंग टू बिगीन विथ दीस प्रोग्राम अँड लेटर ऑन ऑल द गेम्स विल बी स्टार्ट सर अनेक उद्घाटन सोहळा फातोर्डा स्टेडियममध्ये होणार आहे PM म्हणाले त्याची स्टेडियमचं काम कितपत झालं आणि स्टेडियमचं काम पूर्णपणे झालेलं आहे त्या स्टेडियमवर आपण फिफासाठी तो आम्ही तयार केला होता आत्ता फक्त काय आहे की आजची जी आता आमची सुद्धा व्हिजिट जी आहे ती एज फार एज सिक्युरिटी इज कन्सर्न वी हॅव कॉल्ड अप द SPG's टीम फ्रॉम द PMO ऑफिस फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट सो वी आर गोइंग टू डू एज पर हिज रिक्वायरमेंट एज पर सिक्युरिटी इज कन्सर्न अनेक एशियन गेम्स जे मेडलिस्ट आहेत ते पण पार्टिसिपेट जाणार आहेत मॅक्झिमम पार्टिसिपंट जातले मॅक्झिमम म्हाका दिसता आउट ऑफ 100 99% दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कोण सर एखादं नाव सांगाल नीरज चोपडा आता ते मी काय सांगू शकतो ना की इट इज नॉट इन आय एम नॉट द सिलेक्टर्स कमिटी मेंबर इट इज इन द हँड ऑफ द फेडरेशन अँड द रिस्पेक्टिव्ह स्टेट श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो आमचो नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आसा नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आमी हांगासर एस्टाब्लीश केला इवन दो इन्क्लुडींग द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एवरी डे रिव्यू हांगांतल्यानूच घेता इवन दो CSय रिव्यू घेता सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फूल टायम हांगासर बसूनच आमचे जे सगळे आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी एजन्सीज जे ऑनबोर्ड घेतल्या तांकां सगळ्यांक ऑफिसीस आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान दिल्या सो दॅट आज हांव रिव्यू घेवपा खातीरच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आयिल्लो आनी ते अनऑफिशियली गेम्स कश्यो पळोवंक वतात जाल्यार 19 तारखेच्यान बॅडमिंटन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान पयली गेम जाता ती अनऑफिशियली गेम सुद्दां 19 तारखेक हांगासर इनॉग्रेट जातलो 19 ते 25 तारखे पर्यंत वेगवेगळ्या जाग्याचेर अनऑफिशियली गेम्स ह्यो इनॉग्रेशन जातल्यो ताज्या खातीर आमचे जे वेन्यू कमांडंट्स इन्चार्ज आनी बाकीचे सगळे हांच्या बरोबर रिव्यू सगळो A to Z म्हणजे सेक्युरिटी पासून फायर फोर्सीस बाकीचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्सचे प्रिपेरेशन्स कशा पद्दतीन जाला हाजे प्रिपेरेशन्स पळोवपा खातीर आयिल्ले ताजो टोटल रिव्यू हांवें घेतलो ऑलमोस्ट आमची बारीक म्हणजे 99% सगळें प्रिपेरेशन जालां 1% बारीक खंयसरूय सो ताका आमी ड्रेस म्हणटा पळय न्हू तें उरलां सो दॅट तेय बी आमचे फिल्ड ऑफिसर्स सगळे हे फूल फ्लेज फिल्डार आसात सगळ्या प्रत्येक वेन्यूचेर काम करून घेवपा खातीर सगळें काम करपा लागला आमी म्हटलां तशें एक्चुली 15 तारखेच्या पयलीं सगळे वेन्यूज सुद्दां रेडी जातले वेन्यूज रेडी जावन सगळे 15 तारखेच्या पयलीं आमकां हँड ओवरूय करतात स्पोर्ट्सा खातीर आनी
बाकीची काही डिसिजन्स जी दिवपाची आशिल्ली ती दिवपा खातीर जागा आशिल्ली ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी प्रिपेरेशन वायज म्हणजे 100% रेडी आसा आमी सगळ्या दिसा आनी परत एकदा रिव्यू घेतला द लास्ट रिव्यू जो आसा पळय 20 तारखेपर्यंत सगळं म्हणजे इवन दो इन्क्लुडींग द PM प्रोग्राम कशा पद्दतीन जातलो ताजोय रिव्यू घेवपाक आमी सुरवात केला वेगवेगळी प्रिपेरेशन वेगवेगळ्या गेम्सच्या बद्दल खंय कोण इनॉग्रेशन करतलो तेजे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन हेका कोण वतले म्हणजे आमचे मिनिस्टर्स MLA इन्क्लुडींग ओके त्या खातीर सगळे प्रिपेरेशन जे ऑलमोस्ट जाल्ली आसा विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कशी आहे स्टुडंट्स जे आसा ते मॅक्झिमम आमी सगळे कडेन 19 तारखेच्यानूच कॉलेज स्टुडंट हायर सेकंडरी आनी स्कूल स्टुडंट हे सगळ्या वेन्यूचे जो कोणाक वेन्यू लागीं आसा त्या वेन्यूचेर ते प्रेजेंट आसतले त्याच्या भायर जेका ज्या गेमीचो इंट्रस्ट आसा फॉर एग्जाम्पल NSS NYK हे वॉलंटियर्स ते खंयसरूय तेंच्यानी आपल्याक पास जो आसा आपूण पास घेवन त्या वेन्यूचेर तेंच्यांनी ती गेम पळोवपा खातीर प्रेजेंट रावचें टायम टेबल जो आसा एक्चुली गेमीचो 2 दिसाच्या भितर आमी टायम टेबल पूर्णता सेम एकोमोडेशन बीन सगळें जालें ऑलमोस्ट अकोमोडेशन सगळ्यांचें जालें आमचे ACT कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसा म्हणजे एकोमोडेशन ट्रान्सपोर्टेशन आनी फूड हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसा सगळे कडेन सगळे फ्रीज जाल्ले सर क्लोजिंग सेरेमनी व्हेन्यू तुम्ही फायनलायज केला क्लोजिंग सेरेमनी आमी सभापती मुखर्जी स्टेडियमात करता तो लास्ट सेरेमनी हांगासर जाता PMच्या दौऱ्यातून माननीय मोदीजी 26 तारखेक ऑलमोस्ट त्यांचा कार्यक्रम पुराय फायनलायज जाल्लो आसा आनी हेजो ग्रँड कार्यक्रम म्हणजे गोंयच्या कल्चरा बरोबर नॅशनल इंटिग्रेशनाचे कार्यक्रम हे ओपनिंग सेरेमनीच्या हातूंतल्यान आसतले ताच्या खातीर ऑलमोस्ट प्रिपेरेशन सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाता फातोर्डा स्टेडियमचे कितपत काम झालं फातोर्डा स्टेडियमचे ऑलमोस्ट आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर थंय वचून 100% काम कंप्लीट जालां सगळें आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर सेक्युरिटी वायज रिव्यू घेता फुडल्या 2-3 दिसां भितर हांव एक लास्ट रिव्यू घेतलो आज हय आज स्वता स्पोर्ट्स मिनिस्टर अलॉंग विथ अवर बाकी सेक्युरिटी टीम आनी हें सगळें वता ताजो फायनल रिव्यू घेवपा खातीर हांव केन्ना तरी 16 तारखेक आसता